खातीर तुका आर्गायता तुवें आनी एक सयत दिलेल्या पासत तुका आर्गायता तुवें आमकां कितें तरी बरें तरी शिकयताय सोम्या म्हणून तुका आमी आर्गायता आनी तशेंच सोम्या हे बाब भयणां कितें गरज आसा तेच तूं म्हाज्या तोंडांतून उलयतलें आनी तांकां कितें फायद्याक पडटा तेच तूं उलोवंक शिकयतलें म्हणून तुका आमी आर्गायता हे मागणें देवी क्रिस्ताच्या नांवांत केलां आमेन आमेन थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 जाणा न्हू विचित्र भाशा तुमकां जाय जाल्यार 1 कोरिंथियन्स 14:1 आहा तें वाचून पळयता आमी ही भाशा कोणाक वांगडा उलयता ती 1 कोरिंथियन्स 14:2 म्हणटा आनी तो चॅप्टर आख्खोच आहा तुमकां जाय तुमी घरा वचोन ती भाशा उलोव येता वाचूं येता ती भाशा हांव एकूच कोटेशन घेता मागीर तुमी वाचूं येता फुडें जी कोण विचित्र भासांनी उलयता ती देवा कडेन उलयता कोणा कडेन उलयता देवा कडेन उलयता मनशा कडेन न्हू आनी मागीर फुडें पळयता मनशा कडेन न्हय कित्याक कोण तांकां समजना तर ती अज्ञा उदेशी गुटान स्वताची खबर करता म्हणजे कितें जाता तुजो आत्मो आनी बापाचो आत्मो एक जाता आनी आमी एकांती भाशा उलयता आमकां आतां कितें जाता आनी आतां उलोवन 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 वाज दिला न्हू मनशां वांगडा उलयना आमी सद्दी आतां कितें करूंक जाय आमी आतां आमी देवाच्या उतरान वाडल्या देवाच्या उतरां वाडल्या म्हणून आमी कितें करूंक जाय आतां आमी चड देवाक टायम दिवंक जायो देवाक टायम दिता जाल्यार कितें जाता आमचे सगळे दुयेंस पिडाचो नाश जाता सगळे वायट चिंतना येता आमकां कोण कोण स्वता येता ती चिंतनाचो सुद्दां आमकां येता सारको तो चिंतना सुद्दां आमची पळोवन येता तुका आतां येता न्हू भिरांत येता ती एक भिरांत वयता आमची जेन्ना तूं उलयता विचित्र भासांनी तेन्ना तुका कळना पूण तूं बाप आनी तूं उलयताय ताका लागून आमी चडशी कितें करूंक जाय विचित्र भासांनी उलयत रावंक जाय जेन्ना आमी ही भाशा उलयता तेन्ना कितें जाता सैतान कॉन्फ्यूज जाता आनी तुजे कितें वायट संवय आसल्यो त्यो तुका ऑटोमॅटीक सोडून येता एग्जाम्पल आमकां सारकी एडिक्ट जाली सारकी टीव्ही प्रोग्राम तुमी जाणा न्हू आतां प्रोग्राम येयला ते पळयला तुमी न्हू एक गेलो एक सोंपलो दुसरो तिसरो चवथो पांचवो कंटिन्यू प्रोग्राम चालू आसल्या पळय ते पळय आमकां सारकी एडिक्ट जाल्ले आमी सारकी प्रोग्राम आनी रोजरी केन्ना करपाची 7:30 जावच्या पयलीं फास्ट सारकी आनी ह्या उस्त्याक होती मागणे फास्ट कित्याक प्रोग्राम स्टार्ट जालो न्हू ते प्रोग्रामाची एडिक्ट जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावली रिगली देवाच्या उतर शिकली तेन्ना केन्ना प्रोग्रामाचे ते एडिक्ट केन्ना पळोवन गेलो ते कळोंक सुद्दां ना तेका लागून जेन्ना तूं तुजें कितें वायट संवय आहा सांग कळना कोणाक म्हाका सोडूंक जाय जेन्ना तूं रिगून रावतली देवाच्या उतरान आनी तेन्ना तुजे ती एक संवय आसलेली ती ऑटोमॅटीक वयतली कळ्ळें न्हू जेन्ना तूं उलयताय तेन्ना तुजे त्यो वयतल्यो केन्ना देवाचें उतर आनी संवसाराचें उतर ना संवसाराचें उतर तूं उलोवशीच जाय कितें जातलें तुका आमी कन्फ्यूज जाता संवसाराचें उतर पळोवंक ना तुमी संवसाराचें उतर कितें सांगता तुमकां एग्जाम्पल दिवया आमी एग्जाम्पल दिया डॉक्टराचें तूं आतां डॉक्टरागेर गेलाय आनी तुका डॉक्टरान एक दुयेंसाचें नांव दिलां आनी तुका कितें डॉक्टर कितले फावटी उलयता आमच्या वांगडा एकच फावटी सांगला न्हू आमकां आमी कितले फावटी उलयता त्या दुयेंसाचें नांव सगळ्या वाटेक येताना बशीनसून येताना गाडयेनसून येताना चिंत्ता आनी ते मागीर कोणाक फोनार हय म्हाका अशें सांगलां डॉक्टर विकता आमी कितली उलयता पूण आमी कोणाक सांगता आनी मागीर कितें करता आमी ते दुयेंस आमचें आमी वाडयता आमचेच आमी उलोवन आमी वाडयता ते दुयेंसाचे आनी ते कितें जाता आमी जेन्ना ते दुयेंसाक नांव दिता न्हू तेन्ना ते भितर जिये जाता तेका लागून आमकां कितें दोतोरान सांगलें XYZ सांगलें न्हू दुयेंस आमी थंयतूच कॅन्सील करूंक जाय हे म्हाका न्हू जेजू तुवें म्हाजी कूड बरी रचल्या म्हाजी तुवें डिवायन एक्सचेंज केल्या कुर्सार आनी म्हाका तुजी कूड दिल्या करूंक ना आमकां कुर्सार मेळ्ळो न्हू तो कित्याक पासत मेळ्ळा आमच्या सगळ्या पासत न्हू तेका लागून आमची घायल्ली कूड तेणी सगळी कुर्सार घेतल्या आनी तेची कूड आमकां दिल्या तेचे कुडीक कांय नासलें जाल्यार आमच्या कुडीक आसतलें ना तेका लागून आमकां जेन्ना कितें सैतान दाखयता आमकां तुका हें जालां तें जालां हय रे दाखय तूं ते थोडेच एक तुज्या काळाचे जेतून म्हाज्या पासून सगळें सोंसलां तेका आमी चेंज करूंक जाय आमकां कितें जाता न्हू तें दिसता आमकां जाताचें पूण आमी तेन्नाच कॅन्सील करूंक जाय जेच्या नांवान हांव कॅन्सील करता मागीर ते कितें जाता डॉक्टराची घरा येयली आनी सगळे वगत आमी मागीर कितें चिंतता ते डॉक्टरान कितें सांगलां पळय देवाचें उतर खंय गेलें डॉक्टरा तरी तो येयलो न्हू
डॉक्टराचो रिपोर्ट कित्याक येता आमकां तुजे जे भितरले देवाचे उतर आसा न्हू ते चोरून येता तो सैतान तुजे ते देवाचे उतर जे तुजे चोरले न्हू मागीर तुजे भितर पोकळी न्हू पोकळी जाले म्हणून कितें करता तो आपले उतरां घालता भितर आनी तुजे जिवीत नाशार करता आनी जेन्ना मागीर तूं देवाचे उतर उलयता न्हू तेन्ना मागीर तो येता तुजे कडेन परतून येता तुजे कडेन तो पूण तूं तेका एलावड दिनाय कित्याक तूं देवाचे उतर उलयता आनी तुका सोट कळोन येयलें न्हू मागीर देवाचे उतर उलयता आनी तो तुजे कडेन परतो येयना तेका लागून आमी चडशीं कितें रावंक जाय देवाच्या उतराक रिगून रावंक जाय घोट रावंक जाय देवाचे उतर जेन्ना आमी देवाच्या उतरान घोट रावतलीं तेन्ना कितें जातलें आमच्या जिवितान आमच्यो सगळ्यो मिराबी जातल्यो आनी आमच्या दुयेंसाचो नाश जातलो जेन्ना तूं देवाच्या उतराक रावतलो तेन्नाच हें सगळें जाता पळोवया आमी प्रवर्ब म्हणण्यो 3:1-2 पळोवया 3 पासून पळोवया प्रवर्ब 3:1-2-3 पळोवया म्हणण्यो 3 तूं तेन्ना देवाच्या उतरान रावतले न्हू तेन्ना पळय तुका कितें जातलें आयका म्हज्या पुता म्हजी शिकवण विसरूं नाका म्हजें देव तुज्या काळजान उरूं दी पळय म्हजी शिकवण म्हणटा तुका आतां कितें शिकवण दिल्या ती तूं विसरूं नाका म्हणटा कित्याक सांगता विसरूं नाका म्हण तो आमी तर विसरली तर देवाचें उतर जेन्ना मागीर तेका चान्स पडटलो न्हू चिंतना घालूंक आमकां कितें करता तो पयलीं खंयसून येता आमकां सैतान काळजारसून येता चिंतना खंयसून घालता आमकां सैतान पयलीं मोतीन येता आनी तो चिंतना घालता तुका खंय चिंतना घालता तुका एग्जाम्पल दिवया शेजाऱ्यान तुका कितें मुतलेलें तो कितें करता आगो तुवें तेका इतलें बरें केल्लेलें तेणें तुका कितें मुतला पूण तुका कितें करता तो रातभर तुका पकडून खाता तो तिणें तेका इतलें बरें केल्लेलें तुका तेका तिंगेर बसताले ते आमगेर येवन बसताले ते पळोवन तो कितें करता ह्या चिंतनांनी पयलीं तुका हाडटा आनी ते चिंतनाक आमी तर कंट्रोल कशी करतली फकत देवाचें उतर उलोवन देवाचें उतर उलयतली तेन्ना हे चिंतनाक आमी कंट्रोल करतली नाल्यार चिंतना आमकां कितें हांगा बसला तुमी तुमकां येयना हांगासर म्हाजी भुरगीं घरा कडेन कितें करतली काय हांव घोट जेयलो काय न्हिदली काय भुरगीं ट्युशनाक गेली काय येयना येता ती चिंतना हांगासर हेका आमी पयलीं कंट्रोल करूंक जाय चिंतना मोती हांगासून सगळीं चिंतना येता आमकां तूं कोणाक मारतले जाल्यार तो रातभर कितें सांगता तुका तो अमक्या मनशाक अमके कडेन येतलो तो तेन्ना तूं तेचो मार तेका वचोन त्या जाग्यासून तो वयता पयलीं हांगासून चिंतना घालता तुका कितें पडूंक जाय तें चिंतना हांगासून येता तेका लागून तूं कितें म्हणटा म्हाजी शिकवण म्हणटा तूं चिंतून आयक म्हणटा ती शिकवण म्हणटा तुजे नोदरे भायर धरूं नाका तुज्या ध्यान तेजे वयले काडूं नाका म्हणटा आमकां कित्याक सांगता हे उतर आमकां सुटका दिता आनी ह्या उतरान आमकां बरेंपण हाडटा फुडें पळोवया आनी कितें म्हणटा तें तेन्ना तुजे दीस तुज्या जिविताची वर्सां आनी तुजें बरेंपण वाडयतलो केन्ना वाडयतलो जेन्ना तूं तुजी शिकवणेक कान दितलो शिकवण तुज्या काळजान बाळगून दवरतलो तेन्ना तूं म्हणटा तुजी दीस तुज्या जिविताची वर्सां वाडयतलो आमकां आतां पळय कितें जालें न्हू एग्जाम्पल आमचो डॅडी न्हू खूब सीक पडटालो म्हणजे आमची मम्मी एक्सपायर जाली तेन्ना कितें जालें डॅडी एकटोच आसलो आमकां आमी कितें म्हणटाले जेजूक सांगताले जेजू आमकां म्हणलें कोण ना रे ओ सिरियस सारको जातालो बाबोय सारको आनी आमी वय म्हणटाली मागणें करताले जेजू आमकां आनी कोणूच ना डॅडी शिवाय तो बरो जावन घरा येतालो कित्याक जेजू जाणा पळय कितें तुका तूं पळय कितें आवडटा की तुका दिता केन्ना तूं तेजे उतरान रावतलो तेन्नाच तुजे दिताची वर्सां तुजे दीस वाडयतलो तो करून डॅडी आमचो कित्याक बरो जावन घरा येतलो मागीर लास्ट कित्याक ताका चड सिरियस कळो जालो आगोम लागलो उतोम लागलो घरा कडेन आपल्याचेर जेजू तरी म्हणटालो भयणी सुमार तुमकां आजुनूय डॅडी जाय तुमकां तुजी हालत पळय म्हणून मागीर आमी कितें केलें जेजूक सांगलें जेजू आतां तुजी खोशी कर केन्ना आमी तिनाचो काकुजेचो तेवस करताली न्हू काकूच तेवस करता करता तो एक्सपायर जालो म्हणटा हातूंत आमी दुसऱ्या तिसऱ्या तेवसाक कित्याक जेन्ना आमी म्हटलें न्हू आतां तुजी खोशी कर तेन्नाच तुजे जिविताची वर्सां कशी वाडयता पळय आनी एक आहा न्हू आयजाया 31 एसेकेल राजा म्हणून आहा पळय तो राजाची पळय स्टोरी तेका गांवां जाल्लो लेप जाल्ले आनी तो प्रवादी आतां तेका हांगा तूं आतां मरतले म्हणटा मरतले म्हणून तो कितें करता मरतलो म्हणून तो तेका सानाना बरो तो पाऱ्याक फाट करता आनी आपले बोगसोणे मागता मागीर तो प्रवादी येता आनी तेका सांगता तूं मरचें ना तुका आनी 15 वर्सां एक्स्ट्रा दिता
पळयला न्हू आयजाय 38 आहा तो एजेकिएल राजा म्हण तो तेची पळय 15 वर्सां ताका वाडयत आहा न्ही पळय आमकां जेजू कडेन न्हू आमकां जेजू सांगता आतां बरयला पळय म्हाजें उतर हें जेजूचें उतर पळय तो कितें सांगता तुमचे दीस तुमचे जिताची वर्सां आपूण वाडटा केन्ना तुमी तेजे शिकवणीन कान दितले ते शिकवणीन तुजे धरून रावतलें तेन्नाच आपूण तुजे जिताची वर्सां वाडयतलो तुजे दीस वाडयतलो म्हणटा आनी प्रॉब 4:20 कितें म्हणटा तो प्रॉब 4:20 म्हणटा म्हजे पुता म्हणटा म्हजे धुये म्हणटा म्हाजे शिकवणीक चिंतीन आयक म्हणटा मागीर हांगा दिवया पळोवया प्रॉब 4:20 कितें म्हणटा ते म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगता त्याचे चीत दी सत्राय म्हजें उतर आयक म्हणटा म्हज्या पुता म्हजे धुये म्हणटा पळय तो कितें सांगता म्हजें उतर म्हणटा चीक दिनाय ताका नदरे भायर धरूं नाका म्हणटा कित्याक सांगता तो आमकां रोखडोच सैतान तेंप करतलो म्हणून तो सांगता कितें तुमी तुमचें उतर तुमी कितें म्हटलां न्हू तें घोट धरून बाळगून रावा सारकें तुमकां भासावणी जेतून दिलेली आसा ताका तुमी घोट धरून रावंक जाय ती भासावणी तुजी नदरे भायर वचोंक दिवं नाका ते एग्जाम्पल घेया अर्धा तुका दिता तुज्या घायान या ऑलरेडी बरी जाल्या मी तुका एक भासावणी तिका घोट धरून रावंक जाय 10 दीस तुमी म्हणूंक जाय तुमकां दिश्टी पडना तुजी पेकोवणी भावाक कितें सांगता आमकां दिसना त्या वस्तूचेर आमी सोंपणार म्हणटा भावाच सांगता आमकां तेका लागून तुका दिश्टी पडना तुजी पेकोवणी तुका दिश्टी पडना तुजो चेडो तुजी ती घोव तुका दिश्टी पडना पूण ती भावात घोट धरूंक जाय कित्याक ही भासावणी आमकां दिलेली ती कितें जाता आमकां नेमलेल्या काळार शांती पावतली आमची केन्ना पावतली जेन्ना तूं उलयतायस तेन्ना ही भासावणी आमकां फोटोची ना हाबाकूक 2:2 कितें म्हणटा आमकां तेंचे विजन केलां ते विजनाक खूब घोट धरून राव म्हणटा नेमलेल्या काळार ते फोटोच्या नामता काळा करून वाट पळयत राव म्हणटा ती तेन्ना ते सक्सेस जातले म्हणटा पळय हाबाकूक 2:2 हे पयलीं कंप्लीट करूया पळय हे पयलीं कंप्लीट करूया पळय म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगता त्याचे चीत दी सत्राय म्हजें उतर आयक म्हणटा सत्राय दिन आयक म्हणटा सत्राय आयक म्हणटा म्हजें उतर म्हणजे तूं यावकीन देवकीन रावूं नाका म्हजें उतर तूं आयकाच राव म्हणटा कित्याक सांगता ते नदरे भायर काडूं नाका ते तुजे नदरे भायर गेले जाल्यार तूं कितें जातलो तूं परत तुका ते परत त्या पापकान व्हरतले परत तुका वायट रस्त्यान व्हरतले ताका लागून तो सांगता ते उतर तुजे नदरे भायर दवरूं नाका म्हणटा आनी फुडें सांगता कितें तांकां तुजी नदरे भायर धरूं नाका तांकां तुज्या काळजान बाळगून धर म्हणटा काळजान कित्याक सांगता तो आमकां काळीज एक आमचे लोकर कशें जाणा न्हू कित्याक सांगता तो दोनान सांगना कित्याक तो आमकां काळजानूच कित्याक सांगता आमकां तो मग आमचे भटकता न्हू हांगा थंय की चिकना हाडटा हांगा थंय धांवता न्हू म्हणून तो कितें सांगता आमकां काळजान दवर म्हणटा काळीज कितें जाता काळजान आमचें कितें भरलां तें तुज्या कोणांतल्यान भायर सकयलें म्हणून तो काळजान बाळगून दवर कोणागेर गेले जाल्यार कितें येतलें तुजें तोंडांसून उतर कोणी तुका ओवरटेक केली जाल्यार कोणलें उतर येतलें भायर तुज्या प्रेज गॉड म्हणटलें न्हू आनी तुज्या थंय काळजान तें वायट भरलां कितें भरलां ओवरटेक केलें जाल्यार तुज्या तोंडांसून कसली उतरां वायट उतरां येतलीं तेका लागून आमचे दवरलेले आसा आमी कसलीं उतरां आमच्या काळजान बाळगून दवरता तेका लागून सांगता कितें काळीज एक लोकर म्हणटा तेतून तुमी काळजान तुमचे उतर बाळगून दवरा म्हणटा ते आमी भांगर ते दवरता टेबलार दवरता ते गरजेची वस्त न्हू आमची भांगर बिंगर ते खंय आमी लोकरान भितर घालून दवरता हे देवाचें उतर तुमी हे काळजान बाळगून दवरूंक जाय तेन्ना कितें जातलें हे काळीज लोकर कशें आमचें आनी कोणागेर गेल्यार कितें म्हटलें कोणी कट करून आमकां देवाचें उतरूच येतलें प्रेज गॉड जातलें जाल्यार कोणी कितें म्हटल्यार म्हाका लागना म्हाका म्हणिना ते कोणाक म्हणटा करना ना आमचें अशें जातलें कित्याक जेन्ना देवाचें उतर जे काळजान आहा पळय तेन्ना मागीर कितें म्हणटा कायदा कित्याक जांकां तें मेळटा तांकां तें जिवीत आनी सगळ्या मनशा कुडाक भलायकी जांकां तें मेळटा तांकां म्हणटा ती जिवीत म्हणजे आमकां आतां सगळ्यांक हे देवाचें उतर मेळ्ळां म्हणटकच आमकां कितें मेळ्ळां जिवीत मेळ्ळां जिवीत कोणाचें जिवीत मेळ्ळां म्हणटा आनी आमकां भलायकी मेळ्ळ्या आमकां सगळ्यांक आतां आमी पयलीं सांगल्या सुद्दां आमकां कितें जाता देवाचे उतर आमी उलयत रावल्यार आमकां घोटाळी येना येता न्हू आतां आमी आतां दिसता आमकां आमी वचकत खंय दिसता आमकां कांय जायना आमचे कडेन चलोंक जायना कांय जायना जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयता तेन्ना आमकां कितें जाता ताकत येना घोटाळी ना आमकां येता न्हू आनी मागीर आमी कितें म्हणटा आमकां घोटाळी येयली म्हणटकच आमी म्हणटा कितें जाणां हा खरें तें उतर जिवे
हे जिवे केन्ना जाता उतर जेन्ना तूं उलयताय तेन्ना हे जिवे जाता आनी आनी सांगलें तुमकां डॉक्टराचे जेन्ना तूं दोतोराचो रिपोर्ट उलयताय ते जिवे जाता कसलो रिपोर्ट तुमकां XYZ दिला न्हू आमी जेन्ना ते उसारता दुयेंसाचें नांव न्हू घेता तेन्ना ते दुयेंस जिवे जाता तेका लागून आमी केन्नाय दोतोरान रिपोर्ट दिलो कितें जालें कोणाक सांगतना आमी कितें सांगूंक जाय आमकां XYZ दुयेंस डॉक्टरान सांगला पूण म्हाका न्हू म्हाजे कुडीक न्हू पूण जेदून म्हाजे कुडीन जेदून घेवन गेला म्हणटकूच म्हाका लागना म्हाका XYZ आसले पयलीं पूण जेच्या गायनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या आमी अशें चेंज करूंक जाय आमी तेका उलोवंक कळना आमच्या जिवितान आमी चेंज करून उलोवंक जाय हे म्हाजें आसलें म्हाज्या जिवितान पूण आतां म्हाका ना हांव देवच्या गायन ऑलरेडी बरी जाल्या जातली न्हू बरी जाल्या हबाकूक 2 पळोवया आमी जेन्ना विजन केला कोणा बद्दल आनी कितें केलां तें पळोवया हबाकूक 2 कितें म्हणटा तें पळय आतां तुमी विजन केलां न्हू आतां तुका कोणा पासत मागला तुमी कितें केलां न्हू तें विजन तुजें फोटोचें ना म्हणटा तें विजन फोटोचें ना आतां तूं म्हणटलें म्हाका दिश्टी पडना पूण आमकां कितें भावाच सांगता दिश्टी पडना हाजेर सतमान म्हणटा जे जिवितान एवढ्यो वर्शी घडल्यो जालें म्हाजें काम म्हणून तूं भावात दवर तूं आतां कोणाचें विजन केलां कितें केलां तें आमी कितें करूंक जाय आमी तें आर्गां दिवंक जाय आर्गां दिता तेन्ना कितें जातलें आमच्या जिवितान हे सगळ्यो मिलाग्री जायत रावतल्यो पळोवया हबाकूक 2 कितें म्हणटा तें तेन्ना सर्वेश्वर म्हाका असो जवाब दिलो त्याने म्हटलें हे दर्शन बरोवन दवर कोणें तें स्वप्नाचे वाचचे खातीर ते फालक्याचेर बरोवन काड म्हणजे कितें सांगता तो तूं आतां विजन केलाय तें कितें कर एका कपड्याचेर कितें तरी हे बरोवन दवर म्हणटा उतर तुजें आतां कित्याक सांगता तो बरोवन दवर म्हणून तें तुजे नजरेक पडटलें आनी तूं तें कितें करतलें धांचीच रावतलें अशें आतां एग्जाम्पल दोनी बरयलां पळय तुज्या किचनान घरांनी बी आमी जेन्ना तें बरोवन दवरता तें उतर कित्याक तेन्ना तें नजरेक पडटा आनी तूं मागीर तें उलयच रावताय तें विजन तुवें केलाय तें विजन तुका दिश्टी पडटा तुवें कितें केलां विजन तुज्या जिवितान तें मागीर थर्ड म्हणटा कित्याक हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळात शांती पावतले आनी ते फोटोचें ना काळा करून करीत येत जाल्यार तरी त्याची वाट पळयत राव कित्याक चड लांब करिनासतना ते येतलेच कितें म्हणटा तुवें आतां तें दर्शन केलाय न्हू तें नेमलेल्या काळार तुवें आतां तुका दिश्टी पडना तें नेमलेल्या काळार तुजें म्हणटा शांती पावतलें म्हणटा तुजें तें घडोवन येतलें विजन म्हणटा तुजें तुका आतां कितें चिंतलाय तुज्या आतां भुरग्याक काजार जावपाचें कितें भुरगें ना तें सगळें कितें जाय तें तुवें विजन केलाय तें म्हणटा तुका आतां तूं विजन केलाय तें तुवें बरोवन दवरलां तुज्या कायदान तें सगळें कितें विजन तुजें आहा तें जे प्रॉपर्टीचे कितें आहा ते प्रॉब्लेम सगळें तुवें बरोवन दवरलाय तें म्हणटा काळा करून येतलें म्हणटा म्हणजे तें लांबाय करून वचचें ना म्हणटा पूण येतलेंच म्हणटा तुज्या जिवितान तूं तेजी कितें कर वाट पळयत राव म्हणटा तुका जेन्ना जवान तें बासायला कितें दिवपाचें न्हू तें तुजें शांती जातलेंच म्हणटा केन्ना जेन्ना तूं पासियेंसान रावतलें तेजेर तूं सारें घालीत रावतलें उदक घालीत रावतलें तुवें तें विजन केलां तें तुका सोंसयचें ना म्हणटा आमकां दिसता कितें जाणाय थोड्यांक कितल्या लागता थोड्यांक 1.5 वर लागता थोड्यांक 6 म्हयने लागता थोड्यांक 3 दिसांनी लागता 8 दिसांनी लागता हे कितें जाता उतर हे जिवे जाता आनी ते काळा करून तुज्या तेंदेल्या काळाचेर येतात ते फोटोय ना म्हणटा आमकां कित्याक ते दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळार शांती पावतले आनी ते फोटोचें ना म्हणटा की काळा करून येत जाल्यार तरी त्याची वाट पळयत राव म्हणटा कित्याक चड लांबाय करिनासतना ते येतले म्हणटा कितें सांगता आमकां चड लांबाय करिनासतना आनी आतां केलां तें विजन कितें जातलें आमच्या जिवितान घडोवंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय तेचेर आमी वाट पळयत रावंक जाय जेन्ना आमी ते वाट पळयत रावतलीं तेन्ना आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलाग्री सगळ्यो घडोवन येतल्यो जेन्ना आमी थीर रावतली विश्वासान रावतली आनी तेणी आमकां बासायलां तें आमच्या जिवितान घडलें म्हणून आमी थीर रावतली तेन्नाच हें तुमच्या जिवितान घडोवन येतलें जाल्यार आमी थंय म्हणीत अरे जाल्यार जातलें आमी तो दुबाव धरीत जाल्यार आमच्या जिवितान हें कांयच जावपाचें ना दुबाव जाता ती कसली मनशा तो
हालता दोलता वाऱ्या सारखी म्हणटा. जेम्स 1:6 म्हणटा न्हू, जी कोण दुबाची मागणी करता ती कसली हालता दोलता त्या वाऱ्या सारखी म्हणटा. जेका लागून आमी थीर रावूंक जाय. आतां तुवें विचार केला म्हाका हे म्हाज्या जिवितान घडोवन येयले ऑलरेडी जेजून म्हाज्या जिवितान हे घडोवन हाडलेच म्हणून आमी जेन्ना थीर रावता तेन्ना आमच्या जिवितान हे घडोवन येतलेच. आनी तुमकां दुयेंस सुद्दां आहा जाल्यार दोतोर सांगता दुयेंसाचें आमी तेन्नाच कॅन्सील करूंक जाय. जेजू म्हाजी कूड जावन जेजू क्रिस्ताची कूड, हे कुडी दुयेंसाक एलावड ना. हे दुयेंस आमचे कितें इल्लीगल कुडी जाता न्हू आमचे, हे गॅरनाचे आमचे इल्लीगल न्हू. आमकां जेजून रोखता तेन्ना आमकां दुयेंस आसले कांय नासले. आमी त्या दुयेंसाक कितें करूंक जाय, तूं म्हाजे कुडीन इल्लीगल येयला ह्याच वेळार तूं भायर वच. तेका वचोंकूच जाय. कित्याक तूं जेन्ना तेका कमान घालता तेन्ना हे कुडीक तेन्ना तो वयतलेच. आमी कितें करता तेका घेवन बसता, आवय म्हाका दुखता, म्हाजे कुडीन हे येयला ते येयला. तो म्हणटा तेन्ना आवयच बरो जागो आहा म्हणटलो रावपाक, हांगासर बरो मोग करता म्हाजो कुडीन, मागीर तो आनीक घेतलो. तेका लागून आमी पयलींच स्थिती रावंक जाय. वो कोण येयला म्हाजे कुडीन इल्लीगल तेका आसाच धांवूंक जाय. तेन्ना तूं धांवतले तेन्नाच तो पळोवन येतलो तुज्या सरशिलो. आमी पळय काल पयर आमी रिक्वेस्टाक गेल्ली कोणागेर थंय केवडो न्हू ते चेड्याक न्हू न्ही डॉक्टरान न्हू बरो रिपोर्ट दिला. सारको म्हणजे सारको बरो सारको रिपोर्ट दिल्लो. आनी आमी गेली थिंगेर तेन्ना गेली न्हू तेन्ना आमी थिंगेर तेका कितें जालो, तूं चेड्याक तूं पळोवशीत तूं बरो सोरसोरीत आहा सारको, त्या पेक्षा मातसो मात व्हडलो आहा. म्हटल्यार आतां खंय तो कितें जालो, तेका विजनान एडमीट केल्लो तेन्ना तेका रिपोर्ट सिरियस दिल्लो सारको डॉक्टरान. तेका चलोंक जायनासलें आनी तेका कितें सांगलेलें सोमार आयसा तो आनीक 8 दीस तरी उरतलो आहलो. तेका 8 दीस तरी उरतलो. तेका कसले टेस्ट करूंक जाय म्हणून सांगलें तेका. आनी बोल्ली तेका प्रेयर दिली, प्रेयर म्हटलें तेणी. आनी बायल आवय बरी स्ट्रॉंग आहा, आवयन ते प्रेयर म्हणीत रावली म्हणटा म्हण सोमारा तेका निश्चात दिलो. आनी दोता कितें आहलेलें आनी तूं कितले दीस उरोंक जावो तेका, कित्याक आनी जायते तेजे टेस्ट करपाचे आहा. आनी तो आमी मांडे वचपाक आसली तेजे कडेन विज्ञानाक धाडलो. वचपाक आनी तो डिस्चार्ज दिलो तेका सांगलें आनीक धरतलो म्हणून. पळय आतां तो कितें जालो, घरा वचना आमी दिसता तेका मेळपाक मोर बायक बीन घेवन ती पळोवंक गेला हो रावंड मारून. पळय दोतोरान सिरियस रिपोर्ट दिलो, कितें जालो चेंज जालो. आनी तेका पळयशीत न्हू तूं म्हणचीत ना तेका तो दुयेंस मनीस म्हणून. इतलो आवयन मागीर ते चर्चीन वचोन मोरजे चर्चीन टेस्टिमोनी दिला तेड्याची आपल्या. पळय कितलो कित्याक जाता हे, तिणें कितें केलें तिका उतर दिलें. ते उतराक ती गोड धरून रावली. हे उतराक सारकें तिणें सोडूंक ना. उतर म्हाज्या चेड्याचें नांव घेवन ती मुणीच रावली. गिरच्या गायांनी म्हाजो चेडो बरो जालो ऑलरेडी. तेका दिश्टी पडना पूण ती मुणीच रावली. आनी जेन्ना तिणें आपल्या जिवितान सगळें पयलें बरेंपण. कित्याक जाता, जेन्ना तूं देवाच्या उतरान थीर रावतलोय न्हू, देवाच्या उतर उलयतलोय न्हू, तेन्ना तुज्या जिवितान त्यो मिरागरी जातली. ती सांगता न्हू म्हजे शिकवणी कांदी म्हणटा चिंती म्हणटा, तेन्ना तुजें कितें जातलें, तुज्या जिवितान ती वर्सां तुजे दीस देव वाडयतलो. केन्ना जेन्ना तूं शिकवणेक तुजे एका उतराक रावतलो तेन्नाच म्हणटा तो कळोन येतलें हें सगळें. पळोवया आमी परत त्या प्रवाद 3 आमी या परत. प्रवाद 3 आमच्या दिसाची वर्सां वाडयतलो कोण, त्या आमी जेन्ना उतरान रावतली तेन्नाच आमचे सगळे हे घडोवन येतले. परत वाचया न्हू ते. म्हज्या पुता म्हजी शिकवण विसरू नाका, म्हजे देह तुज्या काळजान उरोदी. म्हणजे उतर तुज्या काळजान बाळगून दवर. जेन्ना तुजें कितें जातलें ह्यो तूं उतर बाळगून दवरची तेन्ना कितें जातलें तुजें, तेन्ना तुजे दीस तुजी जिविताची वर्सां आनी तुजेर बरेंपण वाडयतलो. जेन्ना तूं शिकवण बाळगून दवरतली तेन्ना तुज्या जिविताची वर्सां तुजें बरेंपण वाडयतलो म्हणटा. भक्ती आनी थिराय केन्नाच तुका पयस जावं नाका. भक्ती देवाची, थिरायेन तूं केदीच तुजी पयस जावची ना म्हणटा. तेंकां तूं तुज्या गोमत्या भोंवतणी बांद, तांकां तुज्या काळजाचेर कातय म्हणटा. म्हणजे देवाचें उतर तुज्या गोमत्याक बांद म्हणटा, गोमत्या कडेन. म्हणजे तें तुका केन्ना तुज्या दोजरे भायर वयचें ना. कातून दवर देवाचें उतर. आमी कितें करता एकदां आमकां वाद जायत ना काम म्हाजें, कित्याक वाचयें हांवें देवाचें उतर, कांय जायना काम म्हणटा आमी सोडून दिता न्हू.
सोडून दिता आमी देवाचें उतर जायना काय कामाचें ना म्हणटा थोडी कितें करता देवाचें उतर बरी रिगून आसता जेन्ना तांकां एक येयलो न्हू टेस्टींग येयलें मागीर ह्या देवाच्या उतरान म्हणटा हे खूब कश्ट आहा म्हणटा आनी सोडून दिता मागीर तांकां परत टेस्टींग येयलें म्हणटू मागीर कितें जाता तांकां कंट्रोल जायना मागीर कित्याक तेंच्यांनी देवाच्या उतराची शिकवण बेकारवा केल्या ही देवाचें उतर आमकां कानान धरूंक ना तेंच्यांनी ही काळजान बाळगून धरला जेन्ना तूं काळजान बाळगून धरता तुका कितले वादळ येवं व्हड येवं कितें येवं तूं कितें करता फेस करता तेचे आनी तेजे तूं जैतिवंत वताय कित्याक हे देवाचें उतर जिवे आनी सुटसुटीत म्हणून तुका कळोन येता आनी त्या उतराक तूं थीर रावताय जेन्ना तूं तुजे देवाच्या उतरांत आनी तूं तो देवाच्या उतरान रिगून आसाय न्हू जाल्यार तूं केन्नाच देवाचें उतर सोडचें ना आनी तूं तर मातशें वादळ येत कितें येयस तर जाल्यार तूं कितें करतलय पडटलय कित्याक तुवें तें तुज्या काळजान खोल देवाचें उतर रिगोवंक नाय रिगयनाय जाल्यार तें कितें जातलें तें तुका कॅस्टिगेच्या वेळार तुका जैत व्हरतलें आमकां एकदां कितें जाता आमकां कितें जाता एकदां आतांच जाय जायना आमकां आतांच म्हणजे काम जावंक जाय आतांच जावंक जाय तें काम जेन्ना जातलें तुजें जेन्ना तूं थीर रावतलें देवाच्या उतराक आनी तूं दीस आनी रात तेजेर मेडिटेट करतलें तेन्ना तुजीं कामां शांती पावतलीं रोखडीच जातलीं आमी कितें करता एकदां दोनदां म्हणटा देवाचें उतर आनी मागीर आमकां वाज येता ए देवाचें उतर कितलें म्हणून उलोवंक करता देवाचें उतर आमकां वाज येता हांव संवसाराची कोणी तरी येयत न्हू आमच्या घरान बिरान आनी थंय संवसाराची उतर आमी थंय देवाक बसना कितले आवाज बसता पळय आमी करता आनी तेन्ना कितलो वयर सारता आमी करता देवाचें उतर तरी मुली कोण तरी बसता सगळीं देवा वयता न्हू तांकां खबर आसा हे देवाच्या उतरान सुटका आसा हे देवाच्या उतरान आमकां पेखोडी मेळटली आमकां ह्या देवाच्या उतरान आमकां सगळे आमचे बांद पास तुटतले म्हूण तांकां खबर आसा म्हणून ती कितें करता कोर सोडूंक वयता आनी संवसारात उलयस जाल्यार कितलो वेळ टायम घाल तूं 1 वर 2 वर 3 वर फोनार पासून पळय तूं उलयता न्हू देवाचें उतर काड तूं मागीर करता तुका फोन आ म्हणटले पळय आयकची ना कित्याक हे देवाचें उतर सगळ्यांक नाका हे देवाचें उतर कितें जाता तांकां खबर आसा हे देवाच्या उतरान आमचो एक पार्ट आमचो नवो जाता ते तांकां खबर ना पूण तेका लागून ती कितें करता हे देवाचें उतर रिकॉर्ड करून वयता आनी देवाच्या उतरान ते रावता की कितें जाता तांकां नवें जिवीत मेळटा तेंचे दिसी वाडयता म्हणटा कित्याक केन्ना वाडयतले जेन्ना तूं तेजे शिकवणेक कान दितलो तेजी शिकवण मनान धरतले तूं तेन्ना आनी आमकां मार्क 11:23 म्हणटा कितें 11:23 मार्क म्हणटा कितें त्या दोंगरा कडेन उलय म्हणटा आतां तुज्या प्रॉब्लमा कडेन तूं उलयस ना जाल्यार प्रॉब्लम वयतले तुजे आमी कितें करता आमचे प्रॉब्लम म्हाज्या शेजाऱ्यांक सांगता डॉक्टराक सांगता सगळें त्या प्रॉब्लम कितें जातलें मागीर सुबेज जाता कितें ती कितें करता तुज्या प्रॉब्लमाक आनीक तूं खरें सांगता न्हू अहेंच जाल्लें गो म्हाज्या शेजाऱ्याक आनीक थंय जाल्लें कितें मागीर तें आनीक वाडटा तें मागीर प्रॉब्लम आमचे तेका लागून आमी कोणाक सांगूंक जाय आमकां जेजू आहा न्हू आमी जेजूक सांगूंक जाय जाल्यार कोण मागण्यांनी आसा न्हू तांकां तूं शेअर करूंक जाय म्हाका ह्या प्रॉब्लमाक उलोवंक जाय जाल्यार कितें उतर दी म्हाका एका उलोवच्या ते प्रॉब्लमाक ते सॉल्व कर म्हूण सांगूंक जायना सॉल्व कर तेकडे जातलें ते प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जावचें ना आमकां कितें म्हणूंक जाय उतर तें हांव रात आनी दीस तें उतर म्हणटा तेन्ना मागीर आमकां कितें जातलें प्रॅक्टीस जातली न्हू मागीर कितें प्रॉब्लम येयल्यार कितें येयल्यार जाल्यार आमकां तें उतर उलोवंक मेळटलें आतां तूं शिकाय तूं आनी तूं आतां प्रार्थनान तुजें प्रे केलें आनी तूं त्या वेळार बरें जालें घरा गेलें बरें जालें आनी 2 दिसांनी मागीर सेम तुका प्रॉब्लम येयले ते प्रॉब्लमाक पळय फास्टराक सोडून रावतलें 8 दिसांनी एकदां विकली मिटींग आसता खंय रावतलें मागीर तेका लागून आमकां कितें जाय आमी शिकूंक जाय त्या प्रॉब्लमाक कितें सोल्युशन आहा तें आमी बरोवन व्हरोंक जाय कोटेशन बरोवन व्हरोंक जाय आनी म्हणूंक जाय कितें ह्या कोटेशनाक हेकाय कितें सोल्युशन आसा तेचो आमी उत्तर काडूंक जाय आनी घरा वचून तें रात दीस म्हणीत रावंक जाय तेन्ना आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले मार्क 11:23 म्हणटा पळोवया आमी म्हणटा दोंगरा कडेन उलोवंक जाय म्हणटा दोंगर आमी खंय उलयतले आमचे दोंगर दोंगर म्हणजे जाणा तुमी
डोंगर म्हणजे जाणा तुम्ही डोंगर म्हणजे कितें हे डोंगर न्हू आमी पयलीं नोकर आसली पयलीं देवाच्या उतर कांयच नोकर आसा आमी ती म्हणटाले ते डोंगर आसा खंय पडटले ते डोंगर ते दिसताले डोंगर ते खंय पडटले पयलीं आमी मतीन म्हणटाली डोंगर डोंगर बरयला हांगासर ते मागीर जेन्ना आमकां भारी सवालांसून उतर येयले डोंगर म्हणजे कितें तें आमकां कळ्ळें डोंगर म्हणजे कितें तुमचे प्रॉब्लम त्या डोंगरार कितें आसता आ एकीच तरेची झाडां आसता खूब पासाची झाडां आसा तरे तरेची ते कितें आमचो एक 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 प्रॉब्लम ते आमकां एक प्रॉब्लम आमकां आमकां तरेची प्रॉब्लम आहा न्हू थोड्यांक तकली दुखता थोड्यांक पांय दुखता बॅक दुखता पोटान दुखता बेळ दुखता नाक दुखता तरेची झाडां ती आमची सगळी दोंगरा वयली दोंगरार पळय सगळी झाडां आसता बारीक 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 ती सगळी झाडां दोंगर म्हणजे आमचे सगळे प्रॉब्लम आमकां चिंतना आहा ती सगळी आमचे प्रॉब्लम ते आमी कशे उलयतली त्या प्रॉब्लमा कडेन त्या दोंगरा कडेन तुमी उलया म्हणटा आमी कितें करता तो दोंगर घेवन बसता आवय म्हाका हांगा दुखता गो आयज न्हिदून रावल्यार बरें दिसता प्रेयराक वचना आयज कित्याक तकली दुखता हांगरून तुका सोल्युशन मेळटा अशें तेजो प्रॉब्लमाचो म्हळ्यार तूं आमी कितें करता घरान न्हिदता बसोन आमी कितें घेवंक जाय आनी आमी प्रेयराक कित्याक वचोंक जाय आमी म्हणटा घरा बसोन जायना आमकां घरा बसोन मेळटा प्रॉब्लम हे घरा बसोन जी भुरगीं येतली चाव करता गो म्हणटा आतां म्हाका चाव जायी आयकूंक मेळटा देवाचें उतर घरा बसोन ना ताका लागून आमी जॉयंट प्रेयराक कित्याक वचोंक जाय थंय गेले न्हू तुका कितें जाता तुजी मायंड चेंज जाता तुजे प्रॉब्लम आसलेले चेंज उरता प्रॉब्लमाक फाट करूंक मेळटा तुका कितें नेवें शिकोवंक मेळटा टेस्टिमनी आयकूंक मेळटा थंय आनी तुजें जिवीत चेंज जाता थंय वचोन आनी तूं मागीर घरा म्हणटा हो थंय वचोन बरें हेवूय जालें गो बाय म्हणटा सारकें लायट जालें म्हणटा कित्याक म्हणटा जेन्ना तें जिवाचें उतर आमच्या भितर वयता तेन्ना हें आमकां प्रॉब्लमाचें सोल्युशन मेळटा आमी त्या दोंगरा कडेन कशी उलयतली आतां तुका एक दोंगर आहा जेदू सांगला त्या दोंगरा कडेन तुमी उलया आनी तुमची घेया कितें दुबाव धरी नासतना म्हणटा तो तुमी आतां एग्जाम्पल घेया तुका आतां तुका पांय दुखता तो तुवें कितें म्हटल्यार देवच्या दाळ्यांनी ऑलरेडी बरी जाल्या तुका दिसता तुका पांय दुखता पूण तुवें कितें उलयलां जेदूच्या दाळ्यांनी ऑलरेडी बरी जाल्या हे कितें तुवें त्या आनी तुवें कितें म्हटल्यार ते दोंगरा कडेन उलयलां तूं आनी दोंगरा कडेन आमी कशी उलयतली हे दोंगरा कसले म्हणून वयतलो तो ना त्या दोंगरा कडेन आमी सारकी नेटान जसो एक एग्जाम्पल एक कुसलोलो सुणो येता कितें पडलें सुणो येता तुमच्या घरान तुमी ताका यो रे बाबा रुमान बस म्हणून घेता ताका ना कितें पडलें सुण्याक घेता तुमी कितें करता तुमी ताका धाडी बोडी घेता आनी धांवडाच न्हू तशेंच तुमचे कुडीन वय चोर येयलेलो आसा ताका कशें घेता तुमी ताकाय धांवडोवंक जावो ताका देवच्या नांवान आत्ताचें आसा वच म्हाजे कुडींतलो तुका म्हाजे कुडीन कांयच अधिकार ना कोण म्हणटा जेन्ना ते सुण्याक धांवडटा आमी न्हू बोडी घेवन तेन्ना तो सुणो वयता तसोच आमचे कुडीन जेन्ना दुयेंस पिड्यार येता तेन्ना आमी ताका तसोच धांवडूंक जावो जेदूच्या नांवान तुका हांव कळ चड सयताना म्हाजे कुडींतलो तुका अधिकार ना जेन्ना आमी हे दोंगराक उलयतली तेन्नाच तो वयतलो मला म्हणटा असरे वयतलो हे कितें जालें तुमच्या ताका बाबू भंय करता ताका वसरे ताका कॉमन आमी ते कुत्र्याक बडी येता रे धांवता तो ते बसलो तरी ताका उदीक मारता कितें मारता आनी एकदां ताका भायर घालता गोलान घेता ही कूड म्हणजे कितें आमचें घर ह्या घरान आमी कोणायकूय अलर्ट करूंक शकना कसले वायट येता ते आमच्या कुडीक लागूंक शकना कित्याक जेन्ना आमी उलयतली तेन्नाच आमच्या कुडींतले कॉल येतले आमी तर ताका बाबा पुता करून घेत जाल्यार तो आमच्या कुडीन वीक करतलो आनी मागीर तुजी कूड एक सानो पकडून व्हरता म्हळ्यार आमी कितें म्हणटा जेजून दिला भोगचें पडटलें जेजू दियाची आमकां जाणटी बी अशी गेली न्हू रिक्वेस्टाक ते कितें म्हणटा ना हेचे देवान दिला न्हू ते भोगूंकूच जाय देवान ते दिला आमकां भोगूंक जाय देव तुसार मोरकोच मारलो आमच्या पासो ताका आतां कोर्स येवचो पडलो न्हू हय म्हणटा तिका सांगले न्हू करेक्शन केलें ना बाय ते आहा ते म्हणटा हे आमगे करेक्ट करूंक जाय जेजून आमकां दुयेंसान हे दवरूंक ना जेजून तो दुयेंसान दवरलेली आमकां जाल्यार ते खुर्सार मरतो नासलो तेणी सांगला कितें म्हाज्या सगळे आपूण तुमचे घेवन लास्ट संपापले म्हटला तेणी म्हणून ना मरताना लास्ट तेणी सगळे
सांपातले म्हटला तेणी कितें सांगले सगळे काबार तुजे दुयेंस किडा तुका कितें कुडी नासलेले तुजे सगळे आपण घेवन खुर्सार मेला आनी तुका नवे जिवीत दिला तुका सुट्टा दिला बरेपण दिला तेन्ना म्हणटले आमी जेन्ना आमी उसारतली तेन्नाच आमच्या दिसान हे सगळे घडोवन येतले मार्क 11:23 कितें म्हणटा हे हांव तुमकां खरेंच सांगता कोण आपल्या काळजात दुबाव धरिनासतना आपूच म्हणटी ते जातले म्हणून भावा धरेन या डोंगराक म्हणटात हांगासरलो उठ आनी दर्यान वच आनी ते ताचे सवे घडटले कितें म्हणटा उठ आनी दर्यान वचून वच म्हणटा दुबाव धरू नाका तुम्ही आता प्रार्थना केला मागणे केला कितें केला तेचेर तुमी दुबाव धरूंक ना दुबावाची मागणी सांगला तुमकां हालता धरता ते वाऱ्या सारखी न्हू जेम्स 1:6 म्हणटा तो हालता धरता वाऱ्या सारखी तुमची दुबावाची मागणी दुबाव धरता आनी करता पळय ती तुमी आतां थीर सांगला न्हू अबाकुटेटू म्हणटा न्हू तुमी विजन केला तेका थीर राव गोट राव त्या विजना ते विजन तुमचे सक्सेसफूल जातले ते तुमकां फगोवचे ना कळा करून वाट पळयत राव म्हणटा ते विजन तुमी आतां विजन केला ते विजन तुजे शांती पावतलेच म्हणटा नेमलेल्या काळार म्हणटा फुटोवचे ना म्हणटा ते विजन एका लागून आमी भावार्थ धरला तो भावात आमी घट धरूंक जावो आनी त्या भावार्थान आमी चलोंक जाय केन्ना चलतली आमी जेन्ना आमी तेच्या उतरान रिगोवन रावतली आनी ह्या डोंगरा कडेन आमी उलयतली त्या घेवन तुजो कोसळोन वयतलो आमी आमी उलयच ना अंधारा वयतलो दोगोर म्हळ्यार पासत प्रे म्हटल्यार वयतलो ना तेका लागून आमी दुसऱ्यान सांगता पयलीं आमी कितें करूंक जाय तेंकां आपणाक कितें म्हणूंक जाय म्हाका पेन येता गो म्हाका दूख येता गो कितें म्हणूंक जाय ते आमी कोणाक वचून घेवंक जाय बरोवन आनी ते आमी म्हणीत रावंक जाय तेन्ना आमी म्हणटली जेन्ना कितें जातलें आमच्या जिवितांत आमचो दोंगर वचोकूच जावो आनी पडोकूच जाय तूं उलयता तेन्ना जाल्यार आमी उलयच ना जाल्यार आमचें कांयच जावचें ना आमी तो दुसऱ्याचेर डिपेंड रावत जाल्यार आमच्या जिवितांत हें घडोवन येवचें ना तेका लागून आमी पयलीं उलोवप शिकोवंक जाय ह्या दोंगरा कडेन कशी उलयतली आमी ते दोंगर कसो वयतलो आमचो ते आमी जेन्ना तेका कमांड घालतली जेन्ना ते आमी उलयतली आमच्या दुयेंसा कडेन तेन्नाच हे आमच्या जिवितांतले कोड सोरोन वयतले पळया दुसरें मार्क 11:24 देखून हांव तुमकां सांगता तुमी प्रार्थना मागशा तितले तुमकां मेवले म्हणून भावात धरात आनी ते तुमकां तुमचेच जातले केन्ना आतां तूं प्रार्थना केला मागलाय सगळें केलाय ते तुजें केन्ना जातलें तूं भावात धर ह्या मागला तेचेर म्हाजें सगळें म्हाका मेवलें ऑलरेडी केन्ना मेळटलें हें उतो जेन्ना तूं भावात धरतलें तुवें आतां कितें मागला विजन केलाय कितें केलाय तें तुजें केन्ना जातलें जेन्ना तूं भावात धरतलो तें म्हाजें नेमलेल्या काळार म्हाका तें ऑलरेडी मेवलें मेळटलें न्हू ऑलरेडी मेवलें आमकां आनी हांव म्हाजी पेकोवणी म्हाका शिकता म्हाका मेवळी ऑलरेडी केन्ना जातलें जेन्ना तूं उसारतलें तुज्या कोणानसून तेन्नाच नाल्यार आमी मोन्यांनी म्हणचें जातलें मोन्यांनी म्हटल्यार जातलें दिदून कितें केलें दिदून हय केलें उलयलो तूं तेका लागून आमकां दाखयता तो तुमी तुमची मिलाक कशी घ्या उलया आनी घ्या म्हणटा तो उलोवन घ्या म्हणटा जेजू आमकां सांगता आमी कितें करता एकदां की आमकां मोठ्यान कित्याक उलोवंक जाय आमकां हे कानान आमकां न्हू आयकून म्हणूंक जाय तूं कितें उलयता न्हू तें तुज्या कानान आयकून उलोवंक जाय हारका तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली जाल्यार मनान म्हणलें आयकूंक येता ना तेका लागून आमी व्हडल्यान उसारूंक जाय तुका आतां व्हडल्यान म्हणटा तुमी घराक आमकां जॉयंट फॅमिली आनी खंय उजारतली बाथरूम आहा न्हू आमकां ते वचोन व्हडल्यान कितें वगूच उलयला जातालो बाथरुमान टॉयलेटान वचोन ते कोण पळयता आमकां कोण पळयना तेका लागून आमी व्हडल्यान विचारता तेन्ना आमच्या कानाक आयकून तेन्ना आमच्या जिवितान मिलाग जाता आनी भावार्थान भावोंक जाय भावार्थ दोता तेन्ना कितें जातलें आमचें सगळ्यो मिलागीर भावार्थानूच जाता आनी भावार्था उणीन आमच्यान कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना जाता ना देवाक मारता तांकां कितें भावार्थ जावप येतालें न्ही आमकां भावार्थ कित्याक चड गरजेचो भावार्थूच आमकां इम्पॉर्टंट आसा कित्याक हे भावार्थ धरल्यारूच आमच्या जिवितान हे सगळ्यो मिलाग्री जातल्यो आनी हे सगळें आमच्या दिसान घडोवन येतलें भावार्थ धरता तेन्नाच आनी आमकां जर भावार्थ धरिना जाल्यार आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलाग्री जावच्यो ना साम्स 107:20 पळोवया पत्र
11720 आमकां कितें सांगता त्या उतराचेर पळोवया आमी 1170 107 दिसता न्हू कशें 20 107 ते फोनान पावलेले आत्मा काडटा ते 20 सॉरी आं हय 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 एक 10720 107 10720 आपले उतर धाडून त्याने तांकां बरी केली फोंडान पाळलेले त्याचो जीव त्याने निवारलो कितें सांगता आपले उतर धाडून हांगा कितें म्हणटा उतर धाडून म्हणटा जे आतां कोण बरे ना तांकां खंय फोंडान पावलेले आसा कितें आसा तांकां कितें जाता हे उतर धाडून तांकां जिवीत येता जिवी जाता ती उतरां धाडून कित्याक हे फोंडान पावले तेंचो सुद्दां जीव तो निवारता म्हणटा आतां पयलीं आनी हॉस्पिटलान सुद्दां कोण सिरियस आसलेले दोतोर गॅरंटी दिना मागीर तांकां उतर उलयता आनी ते मागीर 4 दिसांनी डिस्चार्ज घेवन घरा येता येना पळोवंक ना तुमी आमी सुद्दां पळयलां पळय कित्याक जेन्ना हे जिवे उतर तेंच्या काळजान भितर वयता आनी ते रित्ता भितर तेन्ना कितें जाता ही तेखोवणी जाता ही सुटका जाता तेंच्या भितरली एग्जाम्पल थँक्यू जिजस आनी एकदां न्हू बांबय गेली न्हू तेका न्हू तेचो पांय कट सांगलेलो कट कर सांगलेलो पांय तेजो दोतोरान आनी तेका डायबिटीस आसली आनी सकयल तेका घावो जाल्लो आमकां कोणी भयणी सांगलें तेंकां वचोन थंय आमचे कोण सोयरे आसली बाबय म्हणून आमी तेका विजीट करूंक गेली आनी तेका तुजी बाय सारकी उसामळ जाली सांजो पांय कापता न्हू सगळ्यांक एका तेका फोन मारूंक लागली सारकी आमी आनी गोवान या म्हणून तेका आमी देवाचे उतर शिकयले आमी तेका देव सांगता म्हणल्यार तुका नवो पांय दिला म्हणून सांगलें देवच्या दयान तूं बरो जालाय पळय खुर्सार पळय आनी पळय म्हणल्यार तुका तुजे सगळे दुयेंस पिरा घेवन खुर्सार नेला आनी तेका आमी खूब एक्सप्लेनेशन सांगलें खूब टेस्टिमनी सांगल्यो बाय सारकी उतर आयकना आमची बाय आतां कॉन्फ्यूज जाला न्हू तिका सिरीयस करची पडटली पांय घातलो जाल्यार ती सगळ्यांक एका तेका फोन मारून सारकी आबूज जाल्या सारकी आनी सगळे इस्टर म्हणले तूं आबूज जावं नाका पूण एकूच उतर म्हूण म्हटलें देवच्या दयानी तूं बरी जाल्या म्हणजे तेंकां कितें दिसलें आमी आनी हिंदू आनी हेंकां आनी कितें सांगता हे देवाचें उतर कितें सांगता हय तिका दिसलें दिसता तें मातशें आनी तो भोव कितें जालो तेका सारकी इतले एट्रेक्टीव सारको तो भोव सारको आनी तो इतले देवाचें उतर आयकूंक लागलो आनी आमी सांगता ते म्हणूंक लागलो तो सारको तुका तर पांय जाय जाल्यार तुजो पांय म्हटल्यार आतांच बरो जातलो म्हणलें ह्याच वेळार तुजो म्हणलें तूं तो स्वत मानशीस आनी कोणान तुवें पळय दुखयला तेका तर तूं बोक्षिसीत तुजो पांय आतांच म्हजो ह्याच वेळार तुजो गांव म्हटलें बावोन येतलो म्हटलें आनी तेका स्वत दिसलें आनी तेणी कितें केलें तेणी स्वत मारलें आनी मुडीच रावलो जेवच्या गायांनी बरो जालो आनी मुडीच रावलो आनी तुका म्हणलें 2 दिसांनी डिस्चार्ज दीन घरा वयतलें म्हणलें तूं आमी तेका भावार्थाची उतरां सांगलें आनी तेणी स्वत मारलें आनी मागीर सितान सांगता न्ही तुका मागीर आमी प्रे केलो तेका आनी घरा येयली तुमकां सांगता न्हू सितान मागीर घालता न्हू ती कितें जालें आसा तेजें फोन ना ते बायलेचो आनी फोनूच करूंक ना तेणी 15 दीस सुद्दां फोनूच ना मागीर सुद्दां सांगता न्हू कितें जालें आसतलें कापेलू पांय कितें आमी कितें फेथ उलयता ना तो डिस्चार्ज दिवन घरा गेला आमी ते सितारान कितें सांगताली तो डिस्चार्ज दिवन घरा गेला मागीर 15 का 16 दिसांनी कितें बायलेन फोन मारलो सिस्टर आमी बरी आहा आमी डिस्चार्ज दिवन घरा गेल्या आनी घोवाचो पांय कातरूंक ना कितें जाता देवाचें उतर जिवेर जाता तेन्ना तूं उलयता तेन्ना तेणी कितें केलें तेका डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो पांय कातरूंक जाय म्हणून पूण तेणी कितें केलें उलयलें उतर आनी डॉक्टर येयलो खंय पांय चॅक केलो खंय आनी म्हणलो खंय तुजो पांय कातरपाची गरज ना भाव जाय जावंक लागली खंय पळय कितें जाता देवाचें उतर उलयता तेन्ना जिये जाता आनी तें काम करता तुज्या जिवितांत आमी तर उलयच ना जाल्यार काम करतले तेका लागून उलोवंक जाय मोठ्यान उलोवंक जाय आमी देवाचें उतर जेन्ना तूं तें उलयतलो तेन्ना कितें जातलें ते तुजो जीव येतलो तुज्या एका उतराक आनी तेन्ना तुका ते कोणी मेळटली हांव कितें म्हणटा ते फोंडान पावलेले ते सुद्दां तुका निवारतलो आपूण म्हणटा कित्याक निमाणे गैरे सुद्दां पावले तेका तुका आपूण हे दितलो म्हणटा कित्याक हे देवाचें उतर कितें जाता थंय जिये जाता आनी ते काम करता आमच्या भितर जेन्ना तूं उलयतास तेन्ना दोनी उलयता तूं हे देवाचें उतरूय काम करता आनी सैतानाचें उतरूय काम करता तूं खंयचें उतर उलयता तें तुजें जाल्लेलें आसा तूं तो तें देवाचें आहा सैतानाची आट बरी आसा आनी देवाची आट बरी आसा तूं खंयचें उतर उलयता
देवाचें उतर उलयता ते तांकां देवाचें उतरूच आयकूंक येता आनी हांकां कितें जाता हांकां फकत वायटूच आयकूंक येता आनी तुजी नाशाडी करपाचें ताका लागून आमच्या तोंडांसून कसलें उतर भायर सरता तें हे आयकता हांकां देवाच्या उतराची समजणी ना हांकां फकत वायट उतराची समजणी तूं कितें वायट उलयता तें घेवन वयता आनी तुज्या जिवितांत काम करता वायट तुजी नाशाडी आनी हांकां कितें जाता हे फकत वयता आनी देवाचें उतर वयर येता आनी स्वर्गा वयता तुजें देवाचें उतर कितें उलयलां तें असत तुजी मिलाग्री घेवन येता ताका लागून आमी कोणाचें उतर उलयता तें आमचें दलें आसा आमी भुरग्यांक पासून सांगपाची करेक्शन करूंक जाय तांकां सुद्दां बाबा हें सारकें न्हू हें उतर तूं उलयता तें कॅन्सील केन्ना केन्ना कितें जाता आमी ती कॅन्सील करपाची वयत वयता भुरगीं कितें वायट उलयलें जाल्यार आमी केन्नाच कॅन्सील करूंक जाय देवच्या नांवान आनी बाबा म्हाजो कितें उलयता तें हांव कॅन्सील करता देवच्या नांवान म्हणूंक जाय तेन्नाच कॅन्सील गोवाच्या उतरांतून वायट उतर येयलें म्हणजे तूं तुज्या नांवान हांव ही उतरां कॅन्सील करता ही हो म्हाजो घोव न्हू जे उतरान भितर जिगला तो उलयता भितर तेजे आहा पळय तो ही उतरां उलयता तेज्या उतरां तो न्हू पूण तेजे उतरां तें हांव कॅन्सील करता देवच्या नांवान ओ जेन्ना म्हणटाय तेन्ना कितें जाता तुजे जिवितांत ह्यो सगळ्यो निलाटी जातल्यो आमचे घोव एक दीस चेंज जातलो तो बरी उतरां उलयतलो म्हाजो घोव बरी उतरां उलयता देवाचें उतर उलयता आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय आमी कितें करता एकदां तेची उतरां आमी उलयता आनी आमचीच नासाडी करून घेता न्हू उलयना आमी केन्ना केन्ना तो कोणी उलयला ती परतून आमी तीच उतरां रिपीट करिना ताका लागून तो एकदाचेर आसा आमी कसलीं उतरां उलयता आनी कोणाचें उतर उलयता तें और न्हू फॉर पांच गोया विजडम 16:12 पळया हे जाण वायट हा विजडम 16:12 ते एका बायबलाचेर ना ते विजडम एका बायबलाचेर नासतना विजडम 16:12 वाचता पळया खरेच खंयच्याच वनस्पती व झाडा पाल्याच्या वखदान ती बरी जावंक ना पूण फकत सगळ्यांक पेखोवणी तुज्या एकाच उतरान दुनिया तांकां पेखयली कितें म्हणटा हांगा खंयच्याच झाडा पाल्याच्या म्हणजे कितें आमी आतां कसले वखद करता कितें करता जाल्यार कोणाचें जाल्यार आमी कितें म्हणूंक जाय जेजूचें रोगत जेजूचें रोगत घेता हांव जेजूचें मांस खाता हांव हे म्हणून तें वखद तुमी घेवंक जाय हांव म्हणटा खंयच्या झाडा पाल्याच्या वखदांनी तुमी बरी जावंक ना म्हणटा फकत म्हणजे आमकां पेखोवणी कोणाच्या उतरान देवाच्या उतरान ते देवाच्या कळांसून एक उतर भायर जाता त्या उतरा वरवीं आमकां पेखोवणी सुटका सारो साव तारण आसा आमकां कितें म्हणटा खंयच्या झाडा पाल्याच्या वखदांनी आमी बरी जावंक ना आमकां कोणी सांगता न्हू आमकां बस हांगा थंय वच तर आमी फकत कोणाच्या उतरान बरी जाता फकत आमकां देवाचें उतरूच आमकां सुटका दिता आनी आमकां कितेंच सुटका दिना खंयच्या वनस्पती व झाडा पाल्याच्या वखदान ती बरी जावंक ना पूण फकत सगळ्यांक पेखोवणी तुज्या एकाच उतरान दुनिया तांकां पेखयली म्हणटा कितें सांगता आमकां कोणाच्या उतरान पेखोवणी फकत देवाच्या उतरान आमकां पेखोवणी आसा देवाचें उतर जेन्ना आमी जितलें उलयता तितलें आमच्या जिवितान आमकां ह्यो मिलाग्री घडटल्यो आमच्या जिवितान साबिरमान कितें केलें तिने कित्याक क्वेश्चन केलो साबिरमान कित्याक केलो तिका शिकोवंक जाय आसलें म्हणजे हे हो कवितात्म येतलो आनी कसो गरवेश जातलो कित्याक तिची एंगेजमेंट जालेली एंगेजमेंट जालेली तिची म्हणून ती कित्याक रावली ती उतराक रावली ती म्हणजे ह्या उतरान कितें जाता म्हाजी एंगेजमेंट जाल्या म्हाजी हें जालां ती कित्याक सांगताली तिका फुडें आन्सर जाय आसलो तिका नाल्यार ती आमी जाल्यार कितें म्हणटली आसली आमकां सोयरी केली जाल्यार आनी पळयत आत्मा येयलो आमचे कडेन आनी सांगलें तूं पळयत आत्म्यान गरज जाता आमी कितें म्हणटली आसली राव मातशी राव म्हाजे आवय बापायक विसरूं नाका हांव म्हणची नासली आमी राव म्हाज्या सोयऱ्याक विसरूं नाका आनी मागीर हांव तुका आन्सर दिता तिणी तें केलें ना तिणी कित्याक ती विस्वासी रावली कित्याक रावली विस्वासी तिका खबर आसली ह्या उतरान कितें जाता फुडें ती ताका लागून ती क्वेश्चन करीत रावली ताका कळ्ळें जातलें म्हाजी एंगेजमेंट जालें आमकां दादल्या लागीं संबंद ना ताका लागून ती क्वेश्चन करीत रावली आनी जेन्ना तिणी केन्ना सत मारलें केन्ना तिणी सत मारलें तिणी येन्ना वोगीच सत मारलें तिणी
तिने केन्ना स्वत मारले तिका टेस्टिमनी येयली इलिझाबेथीची टेस्टिमनी येयली तिका तिची जाणटी पिरायेर ती प्रेग्नेंट जाली न्हू ती तिची मावशी भयण तिका खबर आसली न्हू ती जाणटी जाल्यार ती सगळें तिका खबर आसली पळय तिका जेन्ना तिची टेस्टिमनी येयली तिची मावशी भयण प्रेग्नेंट आहा 3 म्हयन्याच्या तेन्ना कितें केलें तिणी जा मोगे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे उठले केन्ना उठले जाल्यार तिका तिका जेन्ना टेस्टिमनी येयली तेन्ना तिणी उठले तेका लागून आमकां कितें जाय जाल्यार आमचे कडेन पयलीं टेस्टिमनी आहा न्हू त्यो टेस्टिमनी घेवन आमी जगूंक जाय तेन्ना आमच्या दिसा आमकां मागीर मिलाद मेळटली न्हू पयलीं म्हाका ज्या देवान बरो केलो तोच देव आतांय म्हाका हेतूसून सुटका दिता तशें तिणी सत मारले तशें तिणी मिटले बस आमच्या जिवितान आमी कितें जाता तेन्ना आमी पयलींची टेस्टिमनी घेवन जगूंक जाय दावीद कसो झगडलो गोलियात तांगडा दाविदाक दाखयले गोलियात तांगडा हेजो व्हडलो झगडो तो राक्षस सरलो न्हू आनी दावीद येदोसो भुरगो तेणी कितें केलें तेका ते झगडोंक जायना तेणी कितें म्हटलेलें ज्या देवान म्हाका अश्वा लांगडा वागांगडा झगडोन ते गोरू मेजरा तेका काडून घेतलो तो देव आतांय म्हाका ह्या गोलियात वांगडा झगडो आनंद दितलो पण आमच्या दिसान आमकां आमचे पयलींची टेस्टिमनी आहा न्हू खूब आमच्या दिसान ते मिलादी खूब केल्या सारक्यो त्यो टेस्टिमनी घेवंक जाय आतां तुमकां कितें येयलें प्रॉब्लम येयले ज्या देवान म्हाका पयलीं सुटका दिल्या तोच देव आतांय म्हाका ह्या प्रॉब्लमांसून सुटका ऑलरेडी दिल्या तो आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या दिसान मिलाद जावं कित्याक पयलींची टेस्टिमनी घेतली म्हणून सयतान भियाता कित्याक पयलींची टेस्टिमनी तुका दितून बरें केला न्हू ती टेस्टिमनी आतां लायली जाल्यार कितें जाता तो घेवन वयता आनी आमच्या दिसान मागीर मिलाद जाता आनी आमी तर म्हणीन ना देदू म्हाका एक दीस बरो करतलो रे देदू म्हाका एक दीस बरें कर रे तेन्ना कितें जाता आमी कोर म्हणटा तेन्ना जेजू आमचे मागणी आयकना कित्याक आयकना जेजू सांगता आपली फुरसाण मेळोन तुमकां सगळें करून दवरलो म्हणटा तेन्ना तुमी कितें करूंक जाय आर्गां दिवप्यांनी घेवंक जाय आर्गां तुका दिता ऑलरेडी बरी जाल्या बरी जातली तूं बरी ऑलरेडी आमकां केल्या बरी जाल्या आमी ऑलरेडी आमी कितें म्हणटा जेजू म्हाका दी रे दिना ऑलरेडी तुमकां आपली तुका एफिशियंट 1 आमकां आपूण तुका सगळें दिला म्हणटा फकत आर्गां दिया आनी घेया आमकां सोय जाल्या कितें मागपाची माग ते आता माग म्हणटा तेन्ना कितें जाता जेजू सुद्दां फाट करता आमकां जेन्ना तूं आर्गां दिता आर्गां तुका दिल्यो म्हाजे काम जाले आर्गां तुका म्हाका पेकोडी मेळ्ळी म्हाका साळवासा मेळ्ळी कितें आर्गां दिवन तूं पुरता आयलो तेन्ना कितें जाता देव खूब तुज्या आर्गांनी आदी जाता कळ्ळें कळटा आमकां आर्गांनी देव आदी जाता म्हणून शेद्रेक मेसेक आनी अबेदnego तेंच्यांनी कितें केल्लेलें तेंकां कसले खळान घातलेले ती सारके 7 कोटी सारको ती तापयल्ली तेंच्यांनी कितें केलें तेंच्यांनी ते ओगीच बसले आनी कंप्लेन केले आमकां आतां मारले आमी मरतले उठले तेंच्यांनी आर्गां दिली पळय देवाक आर्गां दिता तेन्ना कितें जाता देव खूब आमच्या जिविताक आदी जाता पळय ते 3 जाण आसले ते 4 जाण जाले कळ्ळें जेन्ना तेंच्यांनी आर्गां दिली आनी उलयले उतर आमकां कितें जाय ते तेन्ना देव हाजीर जाता हजर आमकां आतां कळ्ळें न्हू देव कसो हाजीर जाता आर्गांनी आमच्या आमी जेन्ना आर्गां दिता तेन्ना आमच्या जिवितान ह्यो सगल्यो मिलाग्री जातल्यो आनी सगळें थँक्यू जीजस प्रे टू जीजस आर्गां तुका देव कितें तरी शिकल्या कितें तरी गाठीक मारून व्हरतले न्हू आ थँक्यू जीजस प्रे टू जीजस आर्गां तुका देजू आयच्या दिसा पासून पळया खातीर तुका आर्गां येता तुवें आमकां परतून एकदां जाणून आनी थँक्यू जीजस प्रे टू जीजस बाय कित्याक म्हणटा हांगासर आमी जेन्ना आमच्या दोंगरा कडेन उलयतली तेन्नाच आमचो दोंगर हो पयस वयतलो आमच्या जिवितांत ते प्रॉब्लम पयस वता केन्ना वयतले जेन्ना आमी उच्चारतली तेन्नाच आमच्या जिवितांत हे सगळ्यो मिलादी जातली आमी तो उच्चारिनाच जाल्यार आमच्या जिवितांत कांयच जावपाचें ना जेन्ना उच्चारता तेन्ना आमच्या जिवितांत हे सगळ्यो मिलादी जातल्यो कळ्ळें तुमकां पळय उच्चारूंक जाय ते आमी आतां दाविदान मारलो कहो पयलींचे आमच्या जिवितांत खूब टेस्टिमनी आहा आमच्या जिवितांत आहा पूण आमी त्यो टेस्टिमनी घेवन हे टेस्टिमनी लायता तेन्ना आमच्या जिवितांत हे सगळ्यो मिलाद जातल्यो 1 Peter 2:20 कितें म्हणटा जेजू आमकां म्हणटा आमची सगळी पातकां घेवन तो खुर्साण गेला म्हणटा आमची आतां आमी पातकी न्हू आतां पातकी आमी पयलीं आसली जेन्ना आमकां सग कळोन येयलें तेन्ना आमची सगळी पातकां घेवन तो खुर्साण मेळ्ळा आनी आमकां पातकान जोडूंक ना आनी तेच्या घाया वरीस आमकां सगळ्यांक सुटका पेकोडी मेळ्ळ्या मेळोंक ना आमकां कशी मेळ्ळ्या
त्याच्या उतरान मेळ्ळा न्हू आमकां जेन्ना आमी उतर उलयला तेंच्या आमच्या जिवितांत सगळ्यो मिलाग्री जाल्या आमच्या जिवितांत आमकां उतर तर नाका जाल्यार आमी कितें करता दुसऱ्याचेर घालता म्हाका नाका तेका नाका म्हणटा आमी आमकां कितें सांगता जोन एकल्या कडेन हे दोंगर आसा न्हू हे दोंगरा कडेन आमी कशी उलयतली खंय फेस करतली आमी दोंगरा कडेन आमकां सगळी समस्या दिसता आमकां ही सगळ्यो आमकां प्रॉब्लेम सगळे आमचे दिसता पूण आमकां तिका उलोवपाक जायना आमकां केन्ना जायना जेन्ना आमी ते उतरान नाचता तेन्ना आमकां प्रॉब्लेम सगळे दिश्टी पडटा पळयला तुमी जेन्ना तुमकां उतरान ना तुमी कोणूच जाल्यार तुमकां सगळे प्रॉब्लेम दिश्टी पडना 24 सायटीन तुमकां प्रॉब्लेम आनी तुमी कितें फेस करतले मागीर ते प्रॉब्लेमान कित्याक आमी ते प्रॉब्लेमान मागीर आमी बोटेन रावता आनी प्रॉब्लेमान आमकां सुद्दां जायना भायर सरपाक आनी जेन्ना तूं त्या वेळार तूं जेदूचे उतर तर घालून तर एक सिडी घालून तर रावशीत आनी प्रेज एंड वर्शीप करशीत न्हू ते तुजे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व तुजे केन्ना आतां प्रॉब्लेम सॉल्व जेन्ना तूं उलयतले उसारतले तेन्नाच आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलादी जातल्यो तेच न्हू आमची नोडन म्हाजी नोंदेक न्हू फाटल्या पोनाक न्हू इन्फेक्शन जालें तेका उनीत सावलो खंय आनी हेणी आमकां सांगूंक ना उनीत सावला म्हणून उनीत सावलो आनी तेका सगळें न्हू इन्फेक्शन जालें पोनसून सारकें आनी हे घरा कडेन रावले सुदेश सारकें आनी डायबिटीस न्हू आनी एका सुदेश जालें न्हू आनी सांगलें डॉक्टरान कितें सांगलें तिजी बोटां काडची पडटलीं बोटां काडची पडटलीं नाल्यार पांय आतां आनी कितें केलें हें सांगलें आनी आमी कितें केलें प्रेज एंड वर्शीप करीत रावलीं घरा ना तेका न्यूज येयलो बाळांचो हॉस्पिटलान व्हरलें बामोय आनी हेका सांगलें कितें जाणां हेणी सांगलें कितें जाणां डॉक्टराक सांग तेका कितें जाय इन्फेक्शन आहा तें काड बोटांक हात लावं नाका आनी डॉक्टर सुद्दां न्हू ब्लेस म्हणून ते बोडबोडूंक लागले मागीर आमी कितें केलें घरा कडेन सॉंग्स घातले न्हू प्रेज एंड वर्शीप केली 40 मिनिट्स सुमार प्रेज एंड वर्शीप केली सारकी आनी मागीर बामोय गेलो आनी सकाळ उठून मागीर तेजें ऑपरेशन केलें सगळें इन्फेक्शन काडलें आनी डॉक्टर येवन म्हाका हांवूच रावतालें न्हू डॉक्टर येवन म्हाका पळय अशें स्वतायतालें सारकें म्हणजे बोटां हाडूंक ना तेंकां कित्याक काडटा बोटां बिटां तेंकां मागीर बँडेज करूंक नाका न्हू तेंकां ते सुद्दां कापचें पडटा म्हणून आनी मागीर म्हाका सगळें आमदारी केलें जेदू ही तुजें नांव आनी उतरां हेंची कॅन्सील तेजो पांय जावन जेदू क्रिस्ताची कूर तेजी उतरां ही कॅन्सील जेदूच्या नांवांनी डॉक्टराची उतरां कॅन्सील हांव ती एका येता न्हू स्वतायता न्हू हांव कॅन्सील म्हणटा जेदूचें नांव कॅन्सील जेदूच्या नांवान आनी मागीर 2 दीस जाले 3 ते 2.5 दीस जाले न्हू म्हाका म्हणाले की जाणां पांय सोडलो आतां म्हणाले की जाणां उदकान घालूंक जाय पांय बालदी हाडूंक लायली म्हाका बालदी हाडूंक लायली आनी उदकान घालूंक जाय म्हणून उदकान वखाक घातलें हांव आतां उरलें जेजू तूं सांगता उरलें उदकान घातल्यार पांय सगळे तूं म्हणलें जेजूच्या नांवान हें उरलें जेजूचें रगत जेजू हे तुज्या रक्तान म्हणलें पांय बुडयला आनी ताचो पांय म्हणलें क्लीन जाला जेजूच्या नांवान म्हटलें आनी पळय जाल्यार न्हू उदकान बुडयना पांय ताचो सारको क्लीन जालो सारको थँक्यू जिजस म्हटलें आनी जालें न्हू मागीर आमकां ते सोनोग्राफी करूंक गेलो पांयाची तेजें कितें हांव गेलो आनी म्हणटा दिस हे तुज्यो मिशनरी आहा म्हणटा हे सगळे तुज्यो मशिनरी सगळे तुजे आहा हे पार्ट सगळे तुजे म्हणटा हे तूं पांय घालतलो न्हू सगळो नॉर्मल रिपोर्ट हांव म्हणीत राव सारकें आनी मागीर घातलो पांय सारको रिपोर्ट नॉर्मल येयलो आनी दुसरे दीस आमकां डिस्चार्ज दिलो आनी ती बाकीची कितें आहा बाकीची थंय की आमकां एक म्हयनो 2 म्हयने आपूण आहा म्हणटा असो सारकी बेडीचेर आनी आमकां रोखडोच डिस्चार्ज दिलो घरा येयली आनी कितें जालें घरा येवन परत पांय बरो आहा सगळें बँडेज केली बरें केलें मागीर परत हेणी कितें केलें बँडेज सारकी जावंक ना कितें तें जालें आनी परत इन्फेक्शन जालें पांयांक परत वास मारूंक लागलो 8-15 दिसांनी वास येयलो सारको आनी जूय जालो आनी मागीर आतां परत टेस्टींग आनी हाजऱ्यान गेली ती म्हाका कितें ना तुमकां बांबोय तोचोंक जाय बांबोय तूं ना न्हू ब्लेस न्हू डॉक्टर आनी मागीर हाडलें घरा आनी थंय आनी एक प्रायवेट डॉक्टराक दाखयलें तेणी पुणून कितें केलें तेणी मातशें इन्फेक्शन काडलें तेजें आनी परत सुबेज जालो म्हणून जायना आपले कडेन बांबोय वचा मागीर कोणी तरी सांगलें एक बरो डॉक्टर आहा म्हणून खंय जेदूच्या नांवान कोण तरी आहा म्हणून ते मागीर प्रायवेटाक दाखयलें व्हरोन आतां पांय बरो आसा पळय बेश्टो पांय वचना आसलो कितें जावची नासलें बोटां आतां भोंवता बीन ते पांयांक बंद आसा तेका भोंवत आहा कितें जेन्ना देवाचें उतर तूं उलयताय न्हू आनी आमी कितें म्हणटाली हांव मागणें करताली कितें ना त्या पयलीं न्हू कितें जालें हॉस्पिटलान आसतना न्हू मिशीन हाडलें डॉक्टरान ती 2 मिशिनां हाडली व्हडली मिशिनां हाडली इन्फेक्शन ओळीच्याक खातीर आनी तो डॉक्टर सांगलो म्हाका कितें जाणां आनी हें न्हू मिशीन 5 दीस लागतले म्हणालो दवरपाक मिशीन
आनी एकाच जाग्यार पाय आलोवपाचो ना पाय हांव आर्गां जेजू जेजू म्हटलें म्हाका आनी 5 दीस रावो नाका हॉस्पिटलान म्हटलें थँक्यू जेजू तूं डिस्चार्ज दिवन घरा हाडटाय आनी येयलो न्हू ते बायलेक घातलें मिशीन आनी म्हाज्या आमच्या इलोन कितें येयलो आनी म्हटलें आजी मिशीन न्हू मोडलें मिशीन मोडलें हांव थँक्यू जिजस म्हटलें मिशीन मोडलें म्हणून आनी म्हणलें हो गेलो दो तेका विचारून डॉक्टर तेका घालतलें मिशीन ना तुजो पांय बरो आहा हांव कितली आर्गां दिली सारकी थँक्यू जिजस कितें म्हाका आतां 5 दीस रावो नाका कितें जाता जेन्ना तूं देवाचें उतर उलयता देव तुजें काम करता आनी सगळी ताकतीक करता कित्याक जेन्ना उलयता तेन्ना उतर तूं आनी आमी कितें म्हणटालीं एक्स 16:31 कितें म्हणटा तूं एकटें सोदमान तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जातलो हांव हें कोटेशन म्हणटालीं तूं एकटें सोदमान तुवें सांगलां तूं एकटें सोदमान तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जातलो आनी ती म्हाजी भयणीक सारकी पेकोवणी दिल्या तुवें ताका सारको कंप्लीट तेचो पांय केला ती जेन्ना आमी उसारता तेन्ना कितें जाता तेन्ना ते जिवे जाता उतर आनी तुज्या जिवितान काम करता ह्या भावान सुद्दां पयला तुजो पांय भाऊच घेवन गेल्लो तेका दुसरे डॉक्टरा कडेन ना ब्रादर तुवें पळोवंक ना ताजो पांय कहो जाल्लो तो आनी आतां कहो आहा तो पळोवंक ना ती सारको पळय कित्याक आतां जेन्ना तूं उलयता उतर तेन्ना ते जिवे जाता आनी तुज्या जिवितान काम करता आनी तर आमी तर ते कोणी सांगलेलो न्हू एक आग बोडयो कोणी येयलो आनी तेणी सांगलें न्हू जाल्यार ताचो पांय कट करपाचो कित्याक मागीर आनीक इन्फेक्शन जालें पळय सुद्दां कहो हाडटा को कितें जाता तुज्या जिवितान तुका एकदां कितें करता तुका तूं तुजो टेस्ट करता भावार तुजो तूं हाडटाय त्या भावार्थाची काय तूं थीर रावता त्या भावार्थाची तुका टेस्ट करूंक येता सयतान तुमच्या जिवितान नकळो सयतान तुमकां टेस्ट करपाक तुज्या जिवितान कितें जावपाचें आहा मिलाक जावपाचें आहा न्हू तेन्ना तूं तुज्या जिवितान येतलो कित्याक तुका टेस्ट करूच्या तुज्या भावाक तूं हालयता काय थीर रावता तुज्या जिवितान तूं थीर रावता तेन्ना कितें जाता तुज्या जिवितान तुका मिलाक मेळटा आबाकूट तूं वाचलेलें हांवें न्हू थीर रावता तेन्ना तुज्या जिवितान तो तुका फोटोसनात काळा करून वाट पळयत राव नेमलेल्या काळात तो शांती पावताच ते तुजें उतर ते आमी गोड धरून रावंक जाय ते उतर जेन्ना गोड धरून रावता आनी आमच्या दिसा आमकां प्रॉमीस केला देवान आमकां बासावणी दिल्या आमकां ते बासावणीक जेन्ना आमी थीर रावता ती बासावणी सोंपीपणी पुरी जायना ती बासावणी तुका जाय ते येता तुका कितले काटे वेटे बोगचे पडटा तुका ती बासावणी तुजी फिलफील जावच्या टायमार तुका येता न्हू तेन्ना तुका कितले टेस्टींग येता तेन्ना तुका तूं ते फेस करून रावशी तुज्या मिराक तुजी रोकडीच मेळटा मागीर आमी उलयनाच जाल्यार आमी घेवची ना आमच्या जिवितान आमकां कितें जाय तें आमी उलोवनूच घेवंक जाय आमच्या जिवितान कळ्ळें न्हू आमकां पेपरी मेळटा ती कितें येवं तुमच्या प्रॉब्लम येवं कितें सोल्युशन येवं तुमी थीर देवाच्या उतरान रावपाक जाय तुमच्या जिवितान तुमकां उतरान रावता तेन्ना तुज्या जिवितान ही सगळी पेकोवणी जातली तुका हिलींग मेळटलें केन्ना जेन्ना तुमी देवाच्या उतरान रावताय आनी तुका सांगलां न्हू म्हाजी शिकोवणीक कान दी म्हणटा चीट दी म्हणटा पळय सांगलां न्हू जेन्ना तुमी जेन्ना ती चिकोडीक चीट दितल्यान आनी ती न्याय करतले रात आनी दीस ते मेडिटेट करतल्यान तेन्नाच तुमकां सगळें मेळटलें जेशिया वाणीत कितें म्हणटा दीस आनी रात तुजी मेडिटेट कर म्हणटा आनी रात आनी उलय म्हणटा तें उतर म्हणटा तेन्ना तुजी कामां शांती पावतली आनी तुका यश मेळटलें म्हणटा केन्ना मेळटलें यश जेन्ना तेजो उतर तूं रात आनी दीस म्हणीत रावतलें आनी तुका तेन्नाच ती पेकोवणी सारवासार तारण मेळटलें तेन्ना उलयताच तेन्ना थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया हालेलुया हरका तुका दिसू आयच्या दिसापाचो प्रेया खातीर तुका आर्गायता तुवें आनी एक दीस आमकां दिलाय आनी ह्या बाबयना कितें गरज आसा तेच तूं म्हळ्यार तोंडांतून तांकां उलयलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता आनी पळयत आसतना तूं सगळे आमचे क्लासीचो कंट्रोल घेतलाय बरे भाशेन तूं शिकयलें म्हाकाय शिकयलें आनी तांकांय शिकयलें म्हणून तुका आमी आर्गायता टेस्टिमनी वरवीं तुवें जायतेच दिलां आमकां म्हणून तुका आमी आर्गायता दिनू आसता जेजू थँक्यू जिजस प्रेज टू जिजस हालेलुया हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां आमेन हालेलुया हालेलुया